म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी हाचेर विचार करुया. जेजू सगळें बापान घडोवन हाडलेलें आसा आनी ताचें सगळें घडोवन हाडलेलें आसा तें आमकां सगळ्या जाणांक फावो जाता. पूण आमी ताका पत्करूंक जाय. जेजू आमकां पयल्या आनी दुसऱ्या वाचपान हें दाखयता. जेजून आमकां पातकांतली सुटका दिल्ली आसा. म्हणजे कितें, ती भितरली चाल पळय आमची आसा पातकाची, ती ताणेन काडून उडयल्ली आसा. पूण आमी ती जाणो जावंक जाय, ही चाल आमचे मदें आसा म्हणून. आनी ती चाल ताचेशी हाडली की ना, ताका दिली की ना, तो आमकां तातूंतलो भितरल्यान सुटका दिता. आनी हे परी आमकां भितरल्यान स्वतंत्रपण येता आनी ताची शिकवण आमच्यान पत्करून ते शिकवणी प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जाता म्हणून जेजून सांगलां. तो जेन्ना आमचें सगळें आसा तेन्ना आमकां मागणे उपास करूंक जाय, पूण तितली ताची गरज ना. कित्याक तो आमचे बरोबर आसा, ताचे बरोबर सगळें घडटा. म्हणजे कितें, आमी ताचे एकवटान आसली की ना सगळें घडटा. पूण आमकां जाय मागणें केलेलें जाय, उपास केलेलो जाय. केन्ना, जेन्ना आमी ताचे सरशिल्लीं पयस वचोंक लागता. पूण आमकां कशें कळटलें, ताका लागून सगळो गोत आमी जागृतायेन रावंक जाय म्हणून जेजूनच आमकां सांगलां. हे भाशेन मदर तेरेसान आपलें जिवीत चाललें. पळयात, ती 1910 वर्सा 27 ऑगस्टाचेर तिचो जल्म जालो स्कोप्जे म्हणटा पळय त्या युगोस्लाविया गांवांत. तिका भुरगीं आसलेलीं, तें धाकटें, ताचें नांव ॲग्नेस आसलेलें. 18 वर्सांचें आसतना ताका तें आपोवणें आयलें आनी युगोस्लाव सोडून आयलंडाक गेले, डब्लिन. थंयसर ते लोरेटो कॉन्वेंट पळय आसा, तातूंत तिणेन प्रवेश घेतलो. थंयसर प्रवेश घेतल्या उपरांत एका वर्सानूच तिका इंडियेक येवपाची म्हण हितूं संदी मेळ्ळी. ती कलकत्ता आयली आनी लोरेटो कॉन्वेंटांत तिणेन आपलें जिवीत खूब वर्सां सारलीं. आनी ती त्या इस्कॉलान आसलेली, बरें इस्कॉल व्हडलें कलकत्ता. आनी थंयसर ती म्हण हितूं खुशाल आसलेली, भुरग्यांचो परामर्श करताली. एक दीस ती दार्जिलिंग वेताना तिणेन भायल्यान पळयले उपरांत सट करून, आदी ती वेताली पूण हे पाटी तिचे दोळे बाळताचे उक्ते जाले. आनी तिणेन पळयलें की ही गरीब आसा, ताका कोण पळयता. आनी तिच्या आपोवण्यांत हें आपोवणें तिका आयलें, ह्या सगळ्यांचो तुवें परामर्श करूंक जाय. ताका देवाचो मोग उलोवन न्ही पूण कन्यांनी दाखोवंक जाय. हें तिच्या मनांत आयल्या उपरांत तिणेन खूब मागणें केलें आनी डिसर्नमेंट केलें. आनी पाप साहेबा कडेन, तिच्या कॉंग्रिगेशना कडेन आनी थंयसर बिशप आसलो ताचे कडेन उलोवन तिणेन सगळें तें सोडलें. आनी ती 5 रुपया घेवन ती साडी पळय न्हेसता ती पेनून एक खुरी सांगसर लावन ती भायर सरली. पाटणा गेली. 6 म्हयने कशे भाशेन लोकांचो नर्सींग परामर्श करूंक जाय ती शिकली. इंटेन्सीव कोर्स घेतलो तिणेन आनी ते मेरेन सान तिणेन आपलो वावर सुरू केलो. देवान तिका एक एक दाखयलें. पयले सुवातेर जे कोण एकदम कुसलेले तांचो ती परामर्श करूंक लागली. निर्मल हृदय म्हणून तिणेन स्टार्ट केली. ह्या सगळें मत पळय त्या लोकां पासत काली घाटाशी, तिचो तें व्हडलें देवूळ आसलेलें, पूण हे सगळें तिचोर आसलेलें. मागीर शुशू भावन म्हणजे ही भुरगीं पळय अनाथ आसा तांचे पासत घर स्टार्ट केलें. आनी हे भाशेन ती देव दाखयता त्या प्रमाणे ही घरां स्टार्ट करूंक जाय. पूण सकाळी सान ती मागण्यांत आसताली. 3 उठ्ठाली आनी जेजूशी आपलें जिवीत सादताली. थंयसरूच मागणें करीत 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 तिका थंयसर घटाय मेळटाली. आनी हे घटायेन तिणेन इतलें केलेलें आसा
की तिका भारत रत्न व्हडलो अवॉर्ड तिका मेळ्ळलो आसा. त्या भायर नोबेल प्रायज मेळ्ळलो आसा. आख्ख्या संवसाराक तिचो वावर लोकांनी मानलेलो आसा. पूण ती एकदम सादेपणान जियेताली. तिणें न्हयच सिस्टरी पासत पूण ब्रादरी पासत हें स्टार्ट केलें मोटवाचीपण. त्या भायर जे बॉन्ड क्लॉयस्टर्ड आसात तांचें जिवीत सिस्टरी आनी पाद्री पासत स्टार्ट केलें. हे भाशेन तिणें खूब मोटवाशी पासत केलेलें आसा. पूण आख्ख्या संवसाराक तिणें इतलो वावर केलेलो आसा की आयज पर्यंत खूब लोक तिका मानता. तिचेर खूब बेश्टेच गाराणें केलेलें आसा. आनी जेजून म्हणलेलें न्हय, जे म्हजी पाटलाव करतात तांकां सगळें सोंसचें भोगचें पडटलें. ते भाशेन तिकाय खूब भोगचें पडलें. ती खूब फाटीं भितरल्यान काळोखांत कशी आसताली पूण त्या काळोखांत जेजू आसा म्हणून तिची खात्री आसलेली आनी ताका ती एकवटान रावताली. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तिच्या जिविताचेर नदर मारल्या उपरांत खरेंचपणी जेजून तिका भितरल्यान सुटका दिवन दिवन ती जेजूच्या पोरजोळान पोरजोळटाली. आयज उद्गार सांगता त्या प्रमाणे तो संवसाराचो उजवाड आनी जी कोण ताचो पाटलाव करता ती ताचे बरोबर पोरजोळीत जातली म्हणून जेजून सांगलां. आनी हे भाशेन ती पोरजोळीत जाली आनी आमकां सगळ्या जाणांक ती घोटाय दिता. तर ह्या वेळार आमी आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया. जेजू आमचे भितर आसा, ताका आमी हाजीर जावया. तो आमचे सगळें वावरूंक सोदता कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. तर आमी ताका पूर्णपणे आमचें जिवीत भेटोवया. हांव चाकोर तुजो, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. तूं म्हजें सगळें तुका जाय पळय तसो वापर म्हणून आमी ताका आतां आमचें जिवीत भेटोवया भेटोवणी वरवीं. आमेन.